सर सर काल एक महाराष्ट्रातले राज ठाकरेने एक स्टेटमेंट केलंय की रील स्टार आहेत तेच सगळ्या जंगल नष्ट करायला कारणीभूत आहेत किंवा प्रॉपर्टीज मध्ये काय रील स्टार जे आहेत रील स्टार्स स्टार आसा पळय ते गोंयचे बद्दल बदनामी करता आनी त्या प्रॉपर्टी बद्दल नष्ट करपाक हें करता कारणीभूत रील दाखय मागीर उलयता उलयता कोण रील उलयता गोंयचे उलयता जाल्यार सांग नो 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 सर ऑल जनरल सर महाराष्ट्र आणि गोव्यान तसेच आता म्हटलं त्याने मला बघितलं बघा त्याच्या संदर्भात मी बोलणार जेव्हा मी बघणार ना ओके तुम्ही सांगितलेलं बघतो बघा कमेंट गोंयचो फॉर्दिन रिबेलो जो फॉर्मर जस्टीस आसा तो उलयला 39 आनी 72 जे डिस्ट्रक्शन असेंब्ली चालू आसा ना, ना. असेंब्लीन इश्यूज डिस्कस जातले जे विषय बाब फर्दिनान सांगले चार्टर मांडले ते म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याक दिले ऑलरेडी मुख्यमंत्री कितें ते उलयला मुख्यमंत्री उलयतलो तुमी आयकुना ते तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन बीन अशें कितें कन्वर्जन आदी केसेस कारण सीएमान रिप्रेझेंटेशन्स मागलेले हेचेर हे पळय जे इश्यूज खंयच्याय गांवांन आसले हांव आय हॅव ऑलवेज बीन टेकिंग इट अप आनी जेन्युअनली वी हॅव बीन एन्श्युरिंग टू फॉलो अप इज एज अ गव्हर्मेंट विदीन समज इश्यूज कितें आयले वी विल टेक अप एंड एमिकेबली ट्राय टू रिजॉल्व इट ना जाल्यार वेगळें आता मुख्यमंत्री एज द हेड ऑफ द स्टेट हॅज ऑलरेडी टेकन कॉग्निजन्स ऑफ द डिमांड्स ऑफ द चार्टर ऑफ बाब फर्दीन हू हॅज हेड दीस पर्टिक्युलर हे दोन कडेन ताणें आपले विचार मांडले ते विचारधाराचेर तांच्या लोकांनी विचारधारा मागल्या म्हाका दिसता मुख्यमंत्री योग्य तरेन कितें आसा ते निर्णय घेतलो एज अ गव्हर्मेंट मुख्यमंत्री इज द हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून तुजें मत कितें ते 39 ए आनी 72 representative, I am a part of the Bharatiya Janata Party. Hoy. As a head of the state, Chief Minister will reply. आणि आम्ही आमचे विषय किती असतात ते मुख्यमंत्र्याकडे मांडले ना तुजें स्वताचें मत कितें चांगलं मरे मुख्यमंत्र्याकडे मांडले सर्वाधिक म्हणून एक बीन लॉंग वेटिंग प्रेमिकांनी खूप काम केल्लें आसा तो एक टेंडर पळयला आय थिंक प्रेमिका कडेन उलोवन देर आर अदर इश्यूज ऑल्सो विच आर रिलेटेड तो ब्रीज आयलो म्हणून जायना ब्रीज येतकर देंवतकर आमकां बॉटलनेक आसा थंयच्यान भायर काडपाक वाट आमी तेन्ना प्रपोज केल्ली विथ द सेम कन्सल्टंट डॉक्टर माधव कामतकर आसा दे वील हॅव टू गिव अ प्रेझेंटेशन की तुमकां ब्रीज सोंपना बट आउट एंड आउट ट्रॅफिक मूव्स टू द हायवे अशी जी संकल्पना दिल्ली तेन्ना मनोहरबाई वेळा आनी तांणी कामूय तेन्ना करपाक घेतिल्लें ते फूल मॅपिंग करून काम चालू करचें पडटलें सो टेंडर जाता पर्यंत हाजेर विचारधारा करून मुख्यमंत्र्याकडे मांडून वी वील हॅव टू फायंड अ सोल्युशन टू दॅट की ना जाल्यार जे थंय देंवतले उजव्यान आनी दाव्यान अशे गच्च रस्ते आसा की ताका वाटूच ना वचपाक सो थंय ब्रीज आयलो देंवयलो आनी थंय कोंदणी जाली जाल्यार इट वील बिकम मोर प्रॉब्लेमॅटीक फॉर दीस सायड ऑफ द ब्रीज Bridge is welcoming to connect because Shorrow people need it to respect that we are okay with it as long as the whole thought process of connecting the bridge to the highway through Salvador Dimond or through Pena de Franc is sorted to the plan which we had given Manor by then which परत आता जेन्ना आता टेंडर जातलो राविल्ले आता टेंडर जातकर we will talk about the other part तो जेन्ना जाता तेन्ना हाका योग्य तरेन ह्या ब्रिजाक बऱ्या तरेन यू कॅन गेट अ मुवमेंट ना जाल्यार इट वील बी जस्ट अनदर ब्रीज वीच वील कम एंड कनेक्ट पण मागीर ह्या सायडीक साल्वादोर दी म्हणून सायडीक खूब ट्रॅफिक कंजेशन जातलें वीच आय थिंक वी शूड फर्स्ट सॉल्व बिफोर गेटिंग अ प्रॉपर थिंग अ प्रॉपर मास्टर प्लॅन हॅज टू बी क्रिएटेड टू एन्श्युअर स्मूथ मुवमेंट ऑफ ट्रॅफिक ब्रीज जावप म्हणजे कनेक्टिंग एवरीथिंग टुवर्ड्स कर्नाटका ऑल्सो बी व्हेरी फास्ट कनेक्टिविटी वाडली जाल्यार बरें एक वाटें पूण एट द सेम टायम हांगा कोंदणी करून थंय सोल्युशन जायना इट हॅज टू बी मुवींग इन दॅट पर्टिक्युलर मॅनर तशेंच शहरां सायडीक सुद्दां इल्ले बॉटलनेक्स आसा ते विचार करचे पडटले रोमबाब काल तुवें लोकांनी फेअर केला की सगळे कनेक्टिव्हिटी आणि कितें सिजन्साक लागून करता आता कोण कितें म्हणटा जाल्यार हांव परत परत कशें उत्तर दितलो रे आमी हांव म्हजे विचार मांडले तुमी म्हजे प्रश्न विचारले हांव म्हजे विचार मांडले ते लोकांनी विचार मांडला आय कॅनॉट कमेंट ऑन अरे परत सकाळी फुडें तेच सुरू उलोवया सकाळी बरी सुरवात जावपाक तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.